सुमेस्तांक बरो दीस मागता आनी सांत लुईस गोंजागाच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता। आज एक वर्तो दीस आमच्या देशजीक 1990 आनी 2018 पर्यंत 22 वर्सां मुखेलपण दिल्ले आमचे मोगाचे गवळी बाप लुईस पाऊल सोज तांच्या 80 आनी दुसऱ्या जन्मदिसाचो संभ्रम चलयतात। ह्या बागे दिसा तांचे लागीं उलोवंक आनी तुमकां तांची एक मोठी वळख करून दिवंक म्हाका व्हड संतोष भोगता। हस्त्या मुखामळाचो बिस्प, लोकांचो बिस्प, मोवाळ मोगाचो बिस्प अशें सभार नांवांनी आमी वळखूनचो अदीक मनादीक बाप लुईस पाऊल सोज जून 21, 1941 वेर आतां फर्ला फिरगजेंत आसच्या आग्रारच्या हेक्कोट्टूंत देवादीन माताय सोज आनी देवादीन इजाबेला सोज हांचो सवो भुरगो जावन जल्मलो। आग्रारांतल्या इगर्जे इस्कॉलांत आपलें सुरविलें शिकप संपयतस SVS कॉलेजींनी तांणी शिकप मुंदरिलें। त्या उपरांत 1950 इसवेंत ते याजक जावचे खातीर सान जुजे सेमिनरींत भरती जाले। 1960 इसवेच्या डिसेंबर 3 वेर बिस्प बाजील साल्वादोर सोजानी तांकां याजकी दिक्षा दिली। आपल्या याजकी दिक्षेच्या सुरविल्या वर्सांनी ते कोर्डेल सहायक विगार जावन आनी त्या उपरांत बिस्प बाजिलाचे किरियाल म्हणजे कार्यदर्शी जावन वावुरले। तांची जणवाय समजून घेवन तांकां वडिलांनी रोमांत कॅनन लॉ शिकोवंक धाडलें। कॅनन लॉ शिकपा संदर्भी तांणी दाखयल्ल्या त्या हुशारगायांनी प्रेरीत जावन पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांकां रोमन रोटा म्हणजे पवित्र सभेच्या उंचल्या नित्यासनाचो वकील जावन नेमले। 1970 आनी 6 इसवेंत ते पाटी आयले आनी तांकां DSSचो चान्सेलर जावन नेमक केलें। त्याच संदर्भांनी ते DSSचो ज्युडिशियल विगार, DSSच्या देवपावण्या केंद्राचो निर्देशक, DSSच्या ग्लॅडसम मायनर सेमिनरीचे रेक्टर जावन आनी तशेंच DSSच्या स्त्रियांच्या परिशदेचे आत्मीक निर्देशक जावन वावुरले। तांणी काशिया विगार जावन एक अर्थभरीत आनी लोकमोगाळ सेवा दिल्या। तशेंच थोड्या तेंपाक ते बंटवळ मोडांका फिरगजेचे आडळतेदार जावनय वावुरले। 1990 आनी 5व्या वर्सा मंगळूर DSSंत सभार महत्वाची गणितां घडली। जेजुईतांनी सान जुजे अंतर DSS सेमिनरी DSSक आतांतर केली। त्या वेळार वडिलांनी शाण्या आनी मुखेलपणाच्या बाप लुईस पाऊल सोजांक रेक्टर जावन नेमक केलें। रेक्टर जाल्ले DSSचे पयले याजक ते। 1990 आनी 6 जानेवारीच्या 11 तारखेर पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान बाप लुईस पाऊल सोजांक मंगळूर DSSचे आदारी बिस्प आनी दुरा DSSचे तितुलार बिस्प जावन नेमले। मे 15, 1990 आनी 6 वेर बिस्प बाजील साल्वादोर सोजान तांकां रुजाई कॅथेड्रलांत बिस्प जावन कॉन्सेक्रार केलें। दुरादृश्टान आमचे गवळी बाप बिस्प बाजील साल्वादोर सोज औचित्य सप्टेंबर 5 वेर अंतरल्या वेळार तांकां DSSचो आडळतेदार नेमले आनी त्या उपरांत 18 डिसेंबर 1990 आनी 6 वेर तांकां मंगळूर DSSचो बिस्प जावन नेमक केलें आनी डिसेंबर 27, 1990 आनी 6 वेर तांणी मंगळूरच्या बिस्पाची बसका स्विकार केली। बिस्पाचो उद्दोग घेतलेंच तांणी DSSंत नवे सांवाडची सभार कार्यक्रमां सुरू केलीं। DSSचें गवळीक केंद्र पुनर्रुपीत केलें। CODPक इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल डेव्हलपमेंट विभाग कुडसिलो। पक्षिकेरेचें रुसेंप आधुनीक रुपाक हाडलें। फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज सुरवातून समुदायाच्या भलायकेच्या मिसावाक बळ दिलें आनी तशेंच समुदायाच्या लांब काळाचें सोपण जारी केलें। आमच्या युवा जाणांक इंजिनियरींग शिकप दिवचे खातीर सान जुजे इंजिनियरींग कॉलेज 2003 वर्सा सुरू जातली। अशें सभार दुबळ्या कुटुंबाच्या युवा जाणांनी इंजिनियरींग शिकप जोडूंक साध्य जालें। युवा जाणांक उंचल्या फुडाराक हाडचे खातीर कॅरियर डेव्हलपमेंट सेल रुपीत केलें। दुबळ्या पिडेस्तांच्या गरजेक DSSची वैजकीय निधी स्थापन केली। बावडताचें देणें जावन 6 मे आफ्रिका मिसांव सुरू जातलें। हांच्या मुखेलपणा काळार DSSचें बिदर मिसांव गुलबर्गा DSS जावन रुपीत जाली आनी मंगळूर तावन वांटो जावन उडुपी DSS स्वातंत्र्य जाली। लोकांच्या आत्मीक गरजेक पावचे खातीर
पोरण्यासोल्ल्या समेत सगळो पवित्र पुस्तक कोंकणींत लाभचे परी केलें. धार्मीक केंद्रां इगर्जो दुरस्ती केल्यो तशेंच खंय गरज आसात थंय नव्यो इगर्जो बांदूंक पाठिंबो दिलो. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कार्याळ करून लोकां मदें एकवट हाडूंक ते पेसाडले. फिरगजांनी वाड्या वार लितुर्जेचें चिंतप वाडयलें. लोकांक सदां पवित्र पुस्तक मेळचे खातीर पॉकेट पवित्र पुस्तक छापून लोकांक पावयले. गवळीक बेटे मेळ्ळी कुटुंबांक भेटचें तांकां व्हड म्हत्वाचें दिसतालें. हांगा सावन म्हणजे सांजुजे सेमिनरींतावन ते बिस्प जावंक गेल्ले आनी आतां बिस्प जावन निवृत्त जाल्या उपरांत हांगास येवन आपली निवृत्त जीण सरतात. मोगाच्या गवळी बापानो, परत्यान तुमकां तुमच्या जन्मदिसाचे शुभाशय पाठयता. तशेंच 2021व्या वर्सा तुमी आमचे गवळी बाप जावन 25 वर्सां भरली. ताचो संभ्रम आज चलूंक आसा. त्या संदर्भांतय तुमकां हांव बरें मागतां. बरें करूं. ओके. आतां म्हजें एक सवाल, थोड्या लोकांनी तुमचे विशयान म्हाका सांगिल्ल्या उतरांचेर म्हजीं सवालां आसचीं. पयलें, तुमची भयण सेलीन टिचर म्हणटाली तुमकां भुरगेपणांतावन कोणाय की दुखेस्त आसचें पळयल्यार तुमकांच चड दुखतालें गय. हाचे विशीं कितें सांगतात तुमी? हांव इस्कॉलाक येतना म्हजी भयण सेलीन टिचर ती टिचर जावन आसली. आमी अग्राच्या एलिमेंटरी इस्कॉलांत शिकतना म्हजे सांगाता हेर थोडे भुरगे दुबळे, थोडे फावटी दनपरां बोती हाडनातले उपाशे, पयशे नात बूक येवंक आनी कशें जाल्यार की तांकां बारीच कश्ट आसतना म्हाका तांकां पळयतना बारीक बेजार जातालें. आनी देखून हांवें सांगचें आशिल्लें तांचे कडेन पयशे आहले टिचरने तांगेले पयशे दी, तांकां बुकान येवंक पयशे नात आनी दनपरां जेवंक ना, देखून तुवें आमच्या जेवण हाडलेलें तांकां दिया अशें हांवें म्हणचें आशिल्लें. देखून त्या अर्थान म्हज्या भयणीन सांगिल्लें तें. आनी असलो मनोभाव दुबळ्यांतय मोग म्हाका ल्हान तावन आयिल्लो जाल्यार म्हाका घरा तावनी म्हज्या माय बापान तावनी हें हांवें पळयलां. आमचो एक शेजारी आसलो कुड्डो, ताका ताच्या लागशिल्ले सैरीन ताका उपाद दितालें, ताका थंय दवंडयजें म्हणून. आमगेर तावन ताका 3 वर्सां जेवण दिलां धर्मार्थ. तो कुड्डो येतालो ताच्या ल्हानच्या भुरग्याक घेवन आदर येतालो, आमगेर जेवतालो आनी ताचे उपरांत बोतयेंत ताका पेज या शीत दिवचें आशिल्लें, व्हरून येतालो रातीक. अशें 3 वर्सां ताका जेवण दिवन पोसिल्लें हांवें पळयलां. आनी अशें आमच्या माय बापा तावनी हो दुबळ्यान तें मोग उपजल्लो म्हाका तें कळीत आसा. आनी तो मागीर जाल्यारय हांव याजक जावन जावं मागीर बिसायब जाल्या उपरांत असलो दुबळ्यांचो मोग म्हजे थंय उणो जावना. आनी एक विशय कालें म्हळ्यार तुमकां वाड्यांत मासली धरची एकदम पिसाय आशिल्ली खंय, त्या विशयान कांय सांगूं येता की तुमच्या घरचे विशयांत? हय, आमकां घराय व्हडलो व्हाळ आसा आमच्या देगेन, आमच्या जाग्याच्या देगेनच तो येता. पावसांत जे वस्तू उदक येतना थंयसर मासली उठताली आनी ते मासली उठतना आमी वेचे आशिल्ले. आमी 7 जाणां भुरगीं न्हय, आमी दोगां ते म्हणी सांगाता मेळून वेचे आशिल्ले आनी मासली उठतना ती आमी धरची आशिल्ली. आनी त्या व्हळ्यांत आमी तो काट बांदताले उपयोंक आनी आमकां बारीक पिसाय आशिल्ली. देखून बरें उपयोंक शिकिल्लो हांव त्या वेळार. तशें मासली धरचें आनी व्हळ्यांत उपयोगचें तें एक आमकां बरी एक आमची भुरग्यापणाची एक संवय. 7 जाणां पयले मॅक्सिम न्ही, हय, मागीर सिस्टर जॅनिस, मागीर सोफी टिचर, सेलीन टिचर, ताचे उपरांत फादर चार्ल्स आनी सोफी टिचर, तुमी आनी मायकल. ओके, 7 जाणां तशें एक कोट्टून तो वाड्यांतल्यान वचचे ते एक सांगो उतरान. सायबानो, तुमी सेमिनरींत आसतना एकदम कार्याळ आशिल्ल्यात म्हणून फादर ग्रेगरी वास सांगता तुमचो सांगती.
तो सांगता तुम्ही सेमिनरी डीकन जाल्या उपरांत ती नाटकांत भाग घेतला खंय मागीर रॅक्टरा कडेन वचून दुबळ्या भुरग्यांक शिकोवचे विशयांत त्या वेळार तुमकां तो अवकाश नासलो जाल्यार तुमी विनंती केली ह्या विशयांत तितलें सांगतात गे पयले ह्या त्या दुबळ्या भुरग्यां विशयांत हांगा कंपाउंडांत भुरगे ते शिकप अर्द्यान सोडून कठीण पोखरी भुरगे गेटी कडेन बसताले ते एणे तेणे तेल्यांक ते तमाशे करचे वाहन आयल्यार फातर मारचे आनी चलयो आनी गेल्यार तांकां शिळोनी घालून तमाशे करून अशें कठीण उपात्र दिताले हें कितें हांगा पळोवन म्हाका एक दीस बगलें हांकां कोणी एक लिडरशीप या मुखेलपणान येवन तिकेशे तरबेतींतल्या बरें जातीत कोण ना म्हणून तिका हांव रॅक्टरा कडेन गेलो रॅक्टर फादर रॉक्का रॅक्टरा कडेन गेलो आनी म्हळें अळे हांगा हे भुरगे तुमी पळयतात बारीच उपात्र दितात तांकां कोणी सारतलो ना कोणी तांकां एक मार्गदर्शन दितलो ना म्हाका सोडलें जाल्यार तांकां हांव कांय म्हण बरें करूंक जाता की पळयता म्हळें रॅक्टराक भारी संतोश जालो बरें ह्यो जर कोणें विचारूं ना तूं पयल्लो हे विचारचो खंडीत वच म्हणालो हांवें सांगलें रातीक दिसाचें न्ही वच म्हणालो तुका परमिशन दिता म्हणून तुका नांव हरियाक दीस 2 वर्सां 6:30 वरां सांजेर जावन लागीं 8 वरां म्हणसर हांवें तांच्या सांगाता करचिल्लो वेळ आनी ते भुरगे म्हाकाच अजाप मागीर इतलें बरें जालें इतलें थंड जालें भक्तीपण आयलें मेस मागणें कांय नासलें हांवें सुरवेर तांकां मेळोवन ताचेर उलोवचें मात आसलें तांचे पुरपुरे तांच्यो गाळी कोणा कडेन त्यो हांवें आयकुंच्यो आसल्यो पूण मागीर ते हांवें सांगले प्रमाणे आयकूंक सुरू केलें तांणी बरें भुरगे जाले मागीर आमी सांगाता तेर्स म्हणचो आसलो तेंत आनी मागणें तांकां हांवें शिकयलें आनी अशें हे पोखरी भुरगे उपराळी बरें जाले त्या आसल्या त्या जाग्यार लोकांतय कांयच नैतीक मौल्याय नासलीं खली जिवन आसलीं ह्या भुरग्या त्या वाठारांतले जाल्ल्यान अशें जाल्लें मागीर हांच्या मुखांतर तीं घरां सुदारूंक सुरू जालीं देखून 2 वर्सां हांवें त्या तसल्या भुरग्यांक थंय वावरलां आनी तांकां सोमां केलां म्हणून म्हाका भोगता बरी वाट हांवें तांकां दाखयल्या आनी कोणाक पळय इल्लेशें काम करूं जाता तसल्याक हांवें टावनांत ल्हान कामां सयत मेळ्ळा अशें तांकां हांवें कुमक केल्या पळय आतां सेमिनरींत म्हाका एक एक्टिंगाचें एक देणें तें आसलें जाल्ल्यान तें सुरवेर हांव ल्हान आसतना मोन्सियोर कास्तेलिनो उपरांत तो विगार आग्रार उपरांत तो सेंट आंटोनियोचो निर्देशक जाल्लो तो थंय आसतना म्हजेर ताका बारीच मोग थंय सर जावन नाटकाक एक फावटी हांव ल्हान इस्कालाक वेतालोंगी ना म्हूण गुतना स्टेजीर म्हाका व्हरून एक लुंगी बांदून त्या उरल्यान सांगता नाचोवंक म्हाका ताणें पयलें एक ट्रेन दिल्लें ताचे उपरांत म्हाका हे अवकाश आसले इस्कॉलांत आनी नाटकांत हांव भाग घेतालो सेमिनारींत आयल्या उपरांत हांगासर म्हाका हर एक वर्सा म्हणल्या बरी नाटकांत भाग घेवंक म्हाका एक हें आस्पद आसलो आनी म्हाका हांव थियोलॉजींत आसतना हर एक वर्सा मेन पार्ट म्हाका दिवचो आसलो आनी हांवें चिंतलें आतां पुरो डीकन जातना नाटक दिनातलें डायकनेट जातना कोण ना की एक्टर्सांक त्या वर्सा तावन नासलें पूण म्हाका कितें जालें म्हळ्यार फादर लिगरी आमचो निर्देशक जाल्लो तो म्हणलो ना तुवें आतां हे करीचच हांवें करचें नाका करना म्हणून हांवें खाडी दवरलें कार्ड दवरलें व्हडली आसूं न्ही त्या कार्डाचो तुका एक पार्ट दिता म्हणून एक मेन पार्ट त्या वर्साय म्हाका दिल्लो आनी अशें जाल्ल्यान डीकन जाता म्हणसर सयत हांवें सेमिनरी जावन आसतना सयत सेमिनरी डेक हांवें हें केलां नाटक
अभिनय केला. मागीर तुमी सेमिनारीन क्वायर मास्टर जावन काम केलां म्हण आयकलां. हय हांव क्वायर मास्टर जावन आसलो कित्याक आमच्या तेंपार पदरापां पैकी कोणी म्युजिशियन नासले. तशें जाल्ल्यान अळिदा उडिदावणे गावडा म्हणटात पळय तशें हांवेंच म्युजीक शिकयलां तिनूय सॅक्शनांक. ज्युनियरेटीकी हांवें शिकयलां, फिलॉजॉफर्सांकी म्युजीक शिकयलां, थियोलॉजियन्सांकी हांवें म्युजीक शिकयलां. मात न्ही क्वायर मास्टर 2 वर्सां क्वायर सेमिनारीच्या व्हडल्या क्वायराचो क्वायर मास्टर जावन आसलो. हांवें क्वायर मास्टर आसतना आमच्या तेंपार आमी 4 वॉयसांनी हें केलें संगीत केलां. तेज्या म्हळ्यार सेमिनरी डेक झाडां क्वायर तें बरें जावंक आसलें तें हांव कंडक्ट करतालो. अशें क्वायर मास्टरूय जावन आसलो. सेमिनारींत इल्लें एक्टीव आसलो. म्हज्या सांगता आनी एकलो आसलो पाद्रा. आमी चडावो दोगांनी सेमिनारींतल्या चडावो कार्य आमी दोगांनी मुखेलपण काण घेवचें आसलें. उनितासाचे मॅनेजर जावन आसले तुमी. हां पळय उनितासाचे फादर जेरम लोबो सरला तो उनितासाचो एडिटर आनी हांव बिजनेस मॅनेजर म्हणून म्हाका तें टायटल. आनी हांव बिजनेस मॅनेजर म्हणटा आसतना हांवें वचून टावनांत वचून एडवर्टीजमेंट कलेक्ट करूंक आनी चडावत प्रेसाक वचून एक प्रेसांत प्रिंटींग जाता म्हणसर म्हाका तें काम आसलें. आनी त्या वेळा प्रेस मॅनेजर बिशप बॅझील तो प्रेस मॅनेजर जावन आसलो. हें जावन केलें बिशप जावना. त्या वेळा ताचो कॉन्टेक्ट म्हाका आसलो. देखून उनितासाकी हांव 2 वर्सां सेवा दिल्या बिजनेस मॅनेजर जावन. तुमचे भाऊ बाप चार्ल्स सोज सांगताले तांकां बिस्प बाजील म्हळ्यार मस्त मोग खंय आनी अभिमान खंय. पूण तुमकां तांचो किरियाल म्हणजे पयलें किरियाल म्हणटाले कार्यदर्शी करतना तांकां एकदम काम पायली खंय. तुमकां कशें बगलें बिस्प बाजीला सांगता. तुमी किरियाल जावनी वावर केला मागीर चान्सिलरी जाल्यात. हय सुरवेर बिस्प बाजील गंभीर आनी आसले बरी सांगचो करेक्शन तेंच दिवचो. चूक केल्यार तेंच गवजोय करचो तसलो. तें जाल्ल्यान हांव कुलशेकर आसतना 3 वर्सां थंयसर असिस्टंट जावन आसतना तो सबार पुटी थंयसर येतालो विगाराक मेळोंक. फादर नाजरत विगार ताचो सोयरो. आनी त्या वेळा म्हाका पळयलां जालें म्हजे थंयसर कार्यक्रमां एक्टिविटीज आनी पळोवन 3 वर्सां जाता आसतना म्हणालो तुका ट्रान्सफर आसा म्हणालो. जायत म्हळें खंय म्हण जाय गे तुका. सांगल्यार बरें आसलें म्हणें तूं ये म्हजें सांगता म्हाका सेक्रेटरी जायचें म्हणालो. सेक्रेटरी हांव एकच पावटी भियेलो. ताका सेक्रेटरी जावचें सादारण इज सुलभ न्ही. आनी तो नवोच बिस्प तो बिस्प 65 जालो. हे 70 म्हाका किरियल करूंक सेक्रेटरी करूंक विचारचें म्हणजे ताळा बरेच कडकार आसलो त्या वेळा ताचो. पाद्रा बिसायब म्हणटा आसतना पाद्रा आदीन भियोवचें आसलें. आनी म्हाका किरियल सेक्रेटरी करचें म्हणटा म्हाका बेन दिसलें भियेलो. पूण काली जावं दी म्हाका दिला नेमक करता म्हणून हांवें काण गेलें. काण घेवन तशें सांगता हांव 1.5 वर्स सेक्रेटरी जावन किरियल म्हणटा जावन हांवें वावर केला. आनी मस्त तातूंत तरबेती म्हाका मेळ्ळ्या. मस्त तरबेती हांवें जोडल्या. टायपिंग कळीत आसलें तुमकां. हय हांवें टायपिंग 1-2 पुटी कितें अर्जंट टायपिंग जावन आसलें रातीक 2 वरां म्हणसर हांवें टायपिंग करून बसलां. आनी बिसायबी आसलो ऑफिसान तशें टायपिंग हांव म्हळ्यार कुलशेकर हांव एसिस्टंट आसतना थंयसर टायपिंग स्कूल आसलें. थंयसर
हांवें टायपींग करूंक शिकलो वय तें जाल्यार टायपींग केल्लें हांवें. बजालचे विगार बाप एंड्रू सांगतात तुमी तांचे खातीर वाद मांडून नातलो जाल्यार ते ह्या दियेसेसीक याजकच जायनातले असले खंय म्हळ्यार तुमी तांच्या बाबतीन बिसायबाक कन्विन्स करूंक नातले जाल्यार. आनी तशें सबार जाणांनी तुमी तांचे देवापोवणें प्रेरेपीत केलां म्हळां तुमकां कशें भोगता तें उतर आयकतना. फादर आंद्रू पळय निरुडेचो तो थंयसर विगार फादर सिप्रियन लास्त्रादो एक दीस आयलो म्हजे कडेन. हांव ते दाडा चान्सलर म्हजे कडेन आयलो आनी म्हजो बरी वळखीचो तो आनी एक वोकेशन आसा आमच्या फुरगेचेंत देखून तुका सांगूंक खायला तुमी काणगेचे ताका म्हणलो. फादर 1 म्हयनो जालो सेमिनरी सुरू जावन आतां जाताय जायना न्ही म्हळें. हां जायना 1 लाख दिल्यार एक वोकेशन मेळटा गी. काली जावन ते काणगेचेच म्हणलो. काली म्हणे काडलें आनी हें एप्लिकेशन दिलें हांवेंच करचालें तें बरोबर पयसावन म्हाका सोडुलें ह्या कॅन्डिडेट्सां कडेन उलोवचें आनी बरोबर आनी देखून एप्लिकेशन दिलें हें ताका इतलें गी बरून हाडयचें म्हळें. व्हरून गेलो सकाळीं सुमार 11 वरां आयला 3:30 वरां जाताना एप्लिकेशन बरून आयलो आनी आयलो तो पाटी आयलो हय वय आनी आयलो म्हणजे कडेन हाडलें तें एप्लिकेशन म्हणलो. आतां कालें करचें आतां 1 म्हयनो जाला गेलो बिसायबा कडेन अशी गजाल आनी ताणें PUC केल्लें आमकां तें एक एडवांटेज जालें. फादर सिप्रियन लास्त्रादो म्हणटा हो 1 लाख जाल्यारय वोकेशन मेळना खंय देखून कशें म्हणून काणगेचे ते वोकेशन्स नात खंय तशें म्हणा म्हण काल करचें म्हणलो. आमी काणगे या म्हळें काणगे या म्हळें हांवें सांगलें बी सायब न्ही म्हणलो तर ताका धाडूंक सांग म्हण तशें ताचें ताका हांवें सांगिल्लें. जराल तरान ओकेशनां वाडच्या विशीं आमच्या दियेसेसींत म्हळ्यार पळय सभा मुंदराचे जाल्यार आमकां बरे याजक जायचे बरे धार्मीक जायचे तुमचें चिंतप कितें म्हळ्यार तुमी लांब काळ वोकेशन प्रमोटर जावन वावर केला. आमी म्हाका सुरवेर ग्लॅडसाम सुरू करच्या पयलें ह्या भुरग्यांक घरांत हाडूनच आमी हर एका म्हयन्याक रेकलेक्शनाक आपयताले. हांव तांचो इनचार्ज जावन आसलो आनी तांकां हांवें तांच्या घरांनी हांवें भेट दिवची आसली आवय बापाय कडेन उलोवचें आसलें आनी अशें तांकां आवय बापायकी थोडें बेजार जातालें तो भुरगो येता न्ही म्हणून तांचे कडेन उलोवन तांकां समाधान कर तांकां संतोशान तांणी तांच्या भुरग्यांक धाडिशें हांव तांकां प्रेरीत करतलो. देवापणे विशयांत हांवें मस्तू आसक्त काणगेल्ली आसा आनी घरांनी कुटुंबांनी गेल्ल्या वेळार तांचे कडेन उलोवन तांकां याजका विशयांत केदाळें बरें चिंतप तांणी आसाचें. आनी हांवें म्हणचें आसलें जर तर तुमच्या कुटुंबान देवापणे जाय तुमी पाद्रा विशयांत बरें उलयल्यार मात्र जाता नाजाल्यार जायना म्हणून. हें कित्याक म्हळ्यार हांवें बंबय च्या पाद्रापान म्हाका हें सांगिल्लें आसा. मुंबयंत आमची मंगळूरकार कुटुंबां मस्त आसात देवस्थान मस्त आसा पूण देवापण उणी आसात. कित्याक म्हळ्यार तो पाद्रापणालो मंगळूरच्या कुटुंबांनी पाद्रापा विशयांत उलोवचें चड आसा आनी तशें जाल्यार पळय तसल्या कुटुंबांनी देवापणी नात म्हणून म्हाका तें तशें जाल्यार पळय आतां देवापणी येयचें जाल्यार जर तर कुटुंबांत पाद्रापा विशयांत बरें उलयलें तें भक्तीपण कुटुंबांत जर तर दवरलें मागणें तेर्स त्या दाळा मात्र देवापणी येतात. मागूच आसा आमगेर खंयच्याय वेळार पाद्रापा विशयांत कांय कोडी काडच्यो म्हण जालें जाल्यार कुडलें बाप म्हणटालो त्या बरें हांगा उलोवचें न्ही आमकां तांचे विशयांत तनकी करची गरज ना तांकां तनकी करतलो देव आसा अशें म्हणचें आसलें. आनी हें हांव लोकांक हांव कुटुंबाची भेट करता आसतना हें हांव सांगतालो. अशें जाल्ल्यान कुटुंबांत देवापणी येवंक साध्य जातालें. आनी त्या वेळा आतांच्या भुरगीं 1-2 भुरगीं त्या वेळा भुरगीं चड आसलीं
3, 4, 5 भुरगीं आसतना देवापोणी चली सायन ते वडिलांत जावन प्रोत्साह घेवन ती देवापोणी फुलताली. पूण आतां पळय कुटुंबांत 1-2 भुरगीं आसतना देवापोणी उणी जाल्यारय चडपटी ह्या 1 भुरगें आसलें जाल्यार एकच पूत आसलो जाल्यार ते देवापोण्याक आड करनात. म्हाका हांव बिस्प जावन आसतना चडपटी आवय बापायक हांव आपयतालो भुरग्यांक सिलेक्ट करतना. चडपटी एकच भुरगो चडको ताका आपूण नेताले. म्हणजे ताका तुमी कितें कशें तुमी दिल्यार तुमकां कोण दिना न्ही म्हणटा आसतना आमकां देव आसा सायबानो ताका ल्हान तावनूच पात्राप जाय म्हणून मन आसा देखून ताका आमी आड करना अशें म्हणचें आसलें. आनी त्या भुरग्या कडेन विचारल्यार वय हांव येता तांकां देव आसा देव पळयता अशें म्हणचें आसलें भुरग्यांनी तांच्या साद्या मनान. तशें देवापोणी अशें जाल्ल्यान आमच्या दियेसीजींत आतांय आसात. तुमच्या शिदा कुटुंबांत तुमची मलगडी भयण लिल्लीबाई, सिस्टर जानीस, बाप चार्ल्स सोजो आनी तुमी, मागीर दोगी धुवड्यो मारिया सेविका आनी मारिया मर्टल न्ही 5 जाण अशें. सायबानो जॉन एल डिसोजा काश्या तो म्हणटा काश्या फिरगज न्हिदो नाशिल्ली ते विगार जावन येवन ताका तांणी नवो जीव भरलो म्हणून हो तांचो अभिप्राय. काश्या फिरगजे विशयांत आनी तुमच्या सहायक विगारा विशयांत कितें सांगतात? हांव 1988 इस्व्यांत काश्यांत विगार जावन गेलो. काश्या विगार जावन सायबान म्हाका तूं बिजय वच म्हणालो. हांवें सांगलें बिजय नाका हांगा चड लागीं जालें हांव काश्या येता म्हणलें. काश्या येता म्हणल्याचो उद्देश कितें म्हळ्यार म्हाका गुंतोचलें थंयसर इगर्ज ती कशें शेळून म्हणल्यार बरी आशिल्ली म्हळ्यार पदराप उत्तरपरायचो. तशें जाल्ल्यान हांव वचून ते इल्लेशें काम करयेत म्हळ्यार त्या उद्देशान हांव गेल्लो. आनी थंयसर म्हाका उर्बा आशिल्ली. म्हज्या सांगाता म्हजे एसिस्टंटी सहाय्यकी त्याच बरोबर उर्बेन आशिल्ले जाल्ल्यान आमी फिरगज न्हीद जावन जिवाळ करूंक वस्तू पळयतान गेले. आमी कुटुंबांक वर्सांत 3 पुटी म्हणी आमी भेट दिल्या हर एका कुटुंबाक. आनी भेट दिवन तांकां तांचे कस बेजारे समजून घेवन तांकां कोणपणे हांगा इगर्जेक आमकां येनात ते तांकां येवंक आपोवन दिताल्या. आमी येतना सुरवेर हांव येतना अर्द लोक रिट्रीट हावजाक मागीर मिलार या हांगा जप्पू मिसाक येवचें. हांवें पळयलें आनी म्हळें एक दीस आयतारा हांगासर तुमकां कितें उणें आसा तें तुमी सांगचें तें आमी तुमकां भरती करून दिता. तुमी थंय येतात न्ही तुमी हांगा येवचें कित्याक ही फिरगेस आमी हांगा आसा 2 पाद्राप आसा तुमच्या खातीर आमकां धाडलां. जर तुमी येनात आमी हांगा येवन प्रयोजन ना. तुमी आमकां सांगा म्हूण देखून आमी आमची लितुर्जी बरी केली आनी लोकांक बरें जालें. देखून लोक पुरा पाटी येवंक सुरू जालो. इतलो की एक कुटाम मात्र ते इंग्लीश तांकां ते एक कुटाम सुटल्यार उरले सक्कड पाटी आमच्या काश्यांत मिसाक येतालीं आनी बरें वातावरण थंयसर आयलें. आमी तांकां भेट करतल्या उलयतल्या. मिसाच्या वेळार आमी दोगूय इगर्जेंतच एकलो मीस सांगता आसतना आनी एकलो लोकां सांगता. तशें जाल्ल्यान लोकांक बरें जालें आनी थंयसर ल्हान क्रिस्तो समुदाय हांवें सुरू केल्ली आनी अशें थंयसर फिरगत जुवाळ जाली. तुमचे सहायक कोण? थोड्यांची नांवां म्हाका कळटात. सहायक एक पीटर डी सोजा आतां आग्राचे वेगार. दुसरो विक्टर डिमेल्लो आतां पाणीर आसा. तिसरो फादर आमचो हिलरी लोबो आतां हांगा सामेंत आसा. आनी चवथो फादर बोनिफस हांगासर फादर विक्टर डिमेल्लोन म्हाका सांगलें लोकांनी तांकां सांगचें आसलें तुमचे शर्मो बरें जातात फादर, तुमचे मीसय बरें जाता,
पूण सक्रामेंताचें आराधन बिस्प लुईस पावला बरी म्हळ्यार विगारा बरी कोणाच्यानी जायना म्हणून तितलें तुमकां तातूंत जिवाळपण तातूंत मेतेर जावन तुमी आराधन चलयतल्यात खंय आराधन म्हळ्यार तशेंच आराधन म्हळ्यार लोकांकी हांव मेतेर करते आसले थोडे 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 पार्ट्स तांकां दिवचे आसले आनी तशें जाल्यार लोक सांगाता मेळून आमी आराधन करूंक आमी प्रयत्न करचे आसा आनी देखून लोक आराधनाक चक्कट रावताले वसनातले चक्कट रावताले तांकां पुरासन म्हणली आमी करूंक आमी सोडनातले ते वस्तू ते आमी मेहनत काडले वरवीं तशें फिरकाचे जिवाळ जाल्ली तांकां आतांय म्हजो उडास येता सांगतात म्हाका आनी एक गजाल सायबानो तूं जाप कशी येता कळीत ना तुमी लांब काळ जुडिशियल विगार जावन आसल्यात आमच्या देसजीच्या कुटुंबांनी तुटाफट येता न्ही गे त्या विशयान तुमकां कितें भोगता तुमची बोगणां कितें चिंतप कितें हांव रोमोंतान फाटीं आयल्या उपरांत हांवें रोमन रोटांत कोर्स केल्लो तशें जाल्यार जुडिशियल विकार जावन म्हाका नेमक केलो सुरवेरीच थंयसर आनी ताच्या पयलें जुडिशियल विकार नासलो हांवचो पयलो जुडिशियल विकार आनी ताचे थंय जावन तें जुडिशियल विकार जाल्या उपरांत काजारां पयलें वेगळे जावन आसली ताचे मागीर ते जागे जाले स्ट्रक्चराक आयलें हय जागे जाले आनी हे तांकां सुटका जायचे म्हणून एप्लिकेशन्स घालूंक सुरू केले वय थोड्यांक कारणां वय आसात पूण थोडी चिल्लर कारणां खातीर हे काजारांत हांव सुटका जाय म्हणून विचारताले तल्यांक आमी सुटका दिनातल्या एनालमेंट म्हणजे आमी तो जाल्यार कोर्टान जाल्यार डिवोर्स पूण आमचें डिवोर्स न्ही आमचें एनालमेंट आमी दितना एप्लिकेशन पळोवन तांकां पयलें विचारन कित्याक हे अशें जायचें तुमकां तें जावचें समान म्हूण ताचे उपरांत निमाणें जावन मात्र आमी केस काडून तें एनालमेंट दिवचें आसलें आजकालची परिस्थिती एडजस्टमेंट एकदम उणें जालां म्हणल्यार आजकालची परिस्थिती ती जाकी बेजारायची चिल्लर कारणाक लागून हे हांगा आमच्या देसच्या कोर्टीक येतात आनी एनालमेंट विचारतात आनी ना जाल्यार एनालमेंट दिना जाल्यार तांचे चुकीचे प्रमाणे आनी एकल्या सांगाता रावतात ते समानीने तशें जाल्यार तसल्यांक वय कारणां आसल्यार ते एनालमेंट दिता आमी कारणां पळोवन एनालमेंट दिवचें न्ही जर तर एक सक्रामेंत समज जावं ना कारण आसलें तें जाल्यार आडखळ आसली ती आडखळ आसतनाय ती काजार जाल्ली ती आडखळ मागीर कळ्ळी आनी देखून तांकां एनालमेंट दिवची विलेवरी जाता सायबानो आतां बोंदेल विगार जावन आसचे बाप आंध्रू लिओडी सोजा सांगतात तुमी बिस्प जाल्ल्यांत दियेसेजींत प्रगतीची क्रांती रेवोल्युशन ऑफ डेव्हलपमेंट जालें खंय तें कशें दिसता तुमकां कशें तुमकां भोगता वय ताणें सांगचें तें सोमा कित्याक म्हळ्यार हांव मंगळूर दियेसेजीचो गवळी जावन म्हजे मिसांव प्रारंभ करतना म्हजो पयलो विगार जनरल मन्सियोर एडवीन पिंटोक हांवें विगार जनरल केल्लो कित्याक म्हळ्यार तो कोडी इंटरनॅशनल तें सोशल डेव्हलपमेंट स्कुलांत तरबेती घेवन आयली ताका डेव्हलपमेंटाच्या विशयांत बरी माहिती थंयसर मेळिल्ली आनी विगार जनरल जाल्लेंच ताका हांवें डेव्हलपमेंट जावंक करूंक ताका हांवें सोडलो आनी ताणें आमच्या देशांत विविध तरांची योजना घालून डेव्हलपमेंट बरें जावंक ताणें तो मस्त वावरला मात्र न्ही आमचे डेव्हलपमेंटा खातीर थोडे प्रोजेक्ट बरोवन बैला गांवांत जावन
गरजेचो सहकार हाडून ताणें हे आमच्या देशांत मस्त अभिवृद्धी जावंक तो वावरलेलो. ताणें देखून फदान रोवन सांगचें तें सोमा इस्कॉलांक भुरग्यांक शिकपाक, दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक इस्कॉलां बांदूंक, ऑर्फनेजी बांदूंक, रिपेर करूंक. ताचे उपरांत थोडी हेर सामाजीक गरजो लोकांच्यो त्यो बांयोंक कोण जाणटे बांयोंक कोणाक उदक मेळशें उदकाची विलेवारी करूंक हें सगळें डिवेलपमेंट जावंक फॉर पिंटोन मुखेलपण कान गेल्लें आनी हांवें ताका तें करूंक प्रोत्साहन दिल्ले वरवीं म्हज्या तेंपार डेव्हलपमेंट क्रांती जाल्ली तें सोमा मस्त जाल्या. मेडिकल कॉलेज आनी इंजिनियरींग कॉलेज मेडिकल कॉलेज पयलें जाल्ली मागीर इंजिनियरींग कॉलेज. मेडिकल कॉलेज फादर बर्नार्ड मॉरस आतां आर्चबिशप निर्भर जाला तो आसतना ताणें एप्लिकेशन घाल्लें मेडिकल कॉलेजाक पूण तें थंयच आसलें. हांव बिसायब जाल्या उपरांत तें हांवें तें मुंदुरिल्लें मुंदरून मेटांक काडन फोव त्या मनशांक मेळोवन आनी जाल्ल्यान तें आमकां मेडिकल कॉलेज लाभली. तें निमाणें आमचो जॉर्ज फर्नांडीसान आमकां सेंट्रल हातावन अनुमती मेळोवंक ताणें कुमक केल्ली. पूण आमकां आमचें एप्लिकेशन जाल्यार आमकां दिवना देखून हांव पर्सनली गेलो. 12 जाण आसा ब्लेज आसलो ताचे उपरांत ऑस्कर फर्नांडीस आसलो हे पुरो 12 जाण आमी गेल्या चीफ मिनिस्टराक मेळोंक वचूं म्हणून फायनल कांय करया म्हणून गेल्यो. आमकां अपॉयंटमेंट दिल्लें 9:30 वरार सकाळीं आमी पावल्या पूण आमकां 9:30 मेळ्ळो ना. आमकां मेळ्ळो सांजेर 6:30 वरार आयलो आनी म्हाका पळय म्हणलो फादर यू हॅव ए प्रोजेक्ट यू हॅव ए मिशन अशें म्हणलो. यू हॅव ए मिशन येस मिशन टू हेल्प द पुअर थ्रू मेडिकल कॉलेज म्हळें. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणालो. तितल्या म्हणल्यानच हांवें शाल हाडलें ताका शाल घालें गार्लँड हाडलो गार्लँडी घालो ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ पार्टी सेक्रेटरीಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ अशें म्हणालो. अशें म्हणून उठून गेलो तूं कितलो लोक ताका मेळोंक आसलो एकच एकल्याक मेळोंक ना तो उठून गेलो तूं. तशें म्हाका तें जावन मागीर ताच्या पार्टी सेक्रेटरीन पुरो केलें करून पेपर्स सेंट्रलाक धाडले. तें हेल्ड अप जालें तेन्ना जॉर्ज फर्नांडीस हांगा आयिल्लो कोडयाळ ताका मेळोंक एअरपोर्टाक कत्त गेल्लो. तें हांवें सांगलें बिशप सावजो तुवें विजीट दिल्यार आमकां संतोश म्हळें. फाल्यां सकाळीं ब्रेकफास्टाक येता म्हणलो. ब्रेकफास्टाक आयिल्ल्या वेळार ताचे कडेन उलयलो. हांवें सांगलें आमकां तुवें वी रिक्वायर ए क्लियरन्स फ्रॉम द सेंट्रल फॉर मेडिकल कॉलेज. ताका म्हळ्यार इट विल नॉट टेक मच टायम फॉर मी टू क्लियर इट फादर म्हणलो. पळय तक्षण म्हणलो ब्रेकफास्ट जावन गेलो. मागीर ताणें तूं सगळें केलें देखून ताका आमी आपयलो इनॉग्रेशनाक तो आयिल्लो प्रेसिडेंट आयिल्लो हय तो आयिल्लो आनी तें जाल्ल्यान आमकां ताचे वरवीं मस्त हेल्प मेळ्ळें. मागीर तो म्हाका भारी लागी जालो.
जॉर्ज फर्नांडीस तर फ्रिकाली गरज आसल्यार ताका हांवें फोन करचें आसलें तो करतालो हय तशें मेडिकल कॉलेज जाली इंजिनियरींग कॉलेज ती करूंक म्हाका कशें म्हळ्यार मस्त पयशे जायचे न्ही आमचे कडेन नासले कांय त्या जाल्यान इंजिनियरींग कॉलेज करची गी नाका गी म्हणटा ना मागीर ताणें हर एका कम्युनिटीचे इंजिनियरींग कॉलेज आसा आमची मात ना आमी एज्युकेशनांत मुखार पूण ह्या तूं आमी फाटींच पडल्या गी जायना म्हणलें काडलेंच सुरू केलेंत हांवें इंजिनियरींग कॉलेज 2003 वर्सा प्रारंभ केल्ली ती करूंक कारण कितें म्हळ्यार आमची समाज आमी क्रिस्तांव शिकपा विशयांत आमी मस्त मुखार आसा आमचे संस्थे कॉलेजी म्हणसर आमी चलोवन आसा पूण इंजिनियरींग शिकप आमच्या भुरग्यांक दिवचें तसल्यो सवलत्यो नातल्यो पूण हांव पळयता दुसरे समाजाचे तांच्या समाजींत तांच्या भुरग्यांक म्हणल्यार बरी एक इंजिनियरींग कॉलेज तांणी सुरू केलें आसता म्हाका भोगलें हांवें आमच्या भुरग्यांक एक इंजिनियरींग कॉलेज सुरू करचें कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या कॉलेजींनी मस्त पयशे काडून घेताले देखून हांव गोळीक बेटे गेल्ल्या वेळार थोड्यांनी म्हाका मेळोन सांगिल्लें आसा सायबानो आमच्या भुरग्यांक इंजिनियरींग शिकोवंक कांय आस्पद ना ते मस्त पयशे विचारतात आमचे कडेन तसले पयशे दिवंक नात देखून आमच्या भुरग्यांक एक तुमी वाट दाखयल्या बरी आसली म्हूण म्हाका थोड्या लोकांनी सांगिल्लें आमच्या लोकांनी सांगिल्लें म्हाका बिरमोद दिसली आनी तें जाल्ल्यान आमच्या भुरग्यांक एक बरी वाट दाखयची म्हणून हांवें इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केली आनी म्हजे कडेन त्या वेळा पयशे नासले देशाचे पयशे नासले पूण कितें जालें म्हज्या अदृश्टाक जर्मनींतावन एक एजन्सी गव्हर्मेंट एजन्सीन म्हाका प्रॉमीस केलें मस्त पयशे हांव देखून तांकां मेळोंक म्हणून हांव आनी लॉय सिक्वेरा इंजिनियर हांगा KRC तो एलोयसियस सिक्वेरा ताका काडून गेलो आमी बायसरच्या एका दिसा पयलें जर्मनीच्या त्या एजन्सीक अमेरिकेंतावन हे आयले ते 9/11 बॉम्ब पडलो बॉम्ब ब्लास्ट जाल्लो त्या वेळा अमेरिकान म्हळें पुरा पयशे तुमी एजन्सी हांगा दिवचे चारिटी दिवचे पुरा हांगा धाडचे म्हणून देखून आमकां प्रॉमीस केल्ले पयशे आमकां मेळ्ळे नात आमी गेल्या तांकां मेळटाना थंयसर म्हणालें तुमकां आमी तक्षण सांगलें ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां एकच फावटी शॉक जायत म्हणून तुमी हांगा येता म्हणून करता आसलें देखून तुमी हांगा आयल्या उपरांत तुमकां सोडून सांगया म्हणून अशें म्हणालें आमी गेल्ल्या हात मात म्हणजे आमचे हात माथ्यार दवरून खाली हातांनी आमी फाटीं आयल्या तशें जाल्यार देखून आमी कितें केलें आमी सगळ्या देशांत 500 कडेन आमी फिरगजेच्या गोळेक परिशदेच्या गोळी मंडळच्या सद्यांक आमी मेळ्ळ्या आनी तांचे कडेन आमी उलयल्या हो आमचो प्रोजेक्ट आनी जर्मनींत आमकां प्रॉमीस केले पयशे येनात पूण आमी हांकां सुरू करता सुरू करूंक हांव सगळें जालां तुमी आमकां सपोर्ट करी अशें आमी कलेक्ट केलें फादर फ्रेड पिरेरा हातूंत ताणें मस्त जो धाडविकार जालो तो ताणें मस्त मेहनत काडल्या हे इंजिनियरींग कॉलेजीक पयशे कलेक्ट करून उपरांत तो अमेरिकाक गेलो अमेरिकाक वचून मस्त जाणांक मेळ्ळो आनी थंयसर लोकांनी प्रॉमीस केलें आनी अशें इल्ले 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 पयशे आयले पूण रिणारच आमी सुरू केलें आनी अशें आमकां आसले पयशे हर एक वर्सा भुरग्यांनी दिल्ले पयशे आमकां जानेवारी म्हणसर मात पावताले उपरांतल्या म्हयन्यांक आमी बँकांत व्हरून रीण काडचें आसलें तशें करून थोड्या वर्सां आमी तशेंच कॉलेज रन केल्या पूण म्हाका संतोश कित्याक म्हळ्यार आमचे भुरगे मस्त भुरगे इंजिनियरींग शिकोवंक
तांकां साध्य जालें आनी वचून तांचो बरो फुडार तांकां फावो जाला देखून होच म्हाका संतोश. तशेंच देशांत हे दोनी संस्थे नांवार्दीक जाल्यात साहेबानो, त्या दोनी संस्थां विशीं चिंतना तुमकां एक व्हड संतोश भोगता न्ही? हय तें जाता. म्हाका प्रत्येक तरान मागूच आसा आमी थोड्यांक फ्री शिकप दिलां. एकलो सुरवेक फर्स्ट इयरांत एक भुरगो तो 4,000 रुपये काणयोन आयिल्लो. तो एका ब्राह्मणाच्या घराक काम करन शिकतालो. काम कर शिकतालो थंयसर ताका ताचे समजण्याचें ताणें हुशार तो ताणें ताका शिकयलें. PUC म्हणसर शिकयलें. PUC म्हणसर धाडलें आनी PUCन ती पास जालो आनी गव्हर्मेंट परिक्षेक बसून तातूंत सिलेक्ट जालो. सिलेक्ट जावन आमच्या इंजिनियरींग कॉलेज ताका सीट जाली. वो आयला येवन इतलो सादो कांय वस्तुरी कांय बरें ना. आमी चिंतलें तें आमी एडवर्टायज केलें कामाक एटेंडर त्या हुद्द्याक त्या कामाक म्हणून फोर्थ ग्रेड कितें फोर्थ ग्रेड तांकां तें कामा खातीर म्हणून हो भोशा तसल्या तेजे काम विचारूं आयला कोण ना म्हणून चिंतलें आमी. पिवन एटेंडर हय पिवन एटेंडर. तो म्हणलो कित्याक आयलो तूं म्हळें. ताणें दाखयलें ताचें एडमिशन आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीक आनी म्हणलो म्हजे कडेन पयशे नात. हांवें म्हजे कडेन 4,000 मात आसात देखून म्हाका एडमिशन दिवचें म्हणलो. ते 4,000 तूं दवरू तुवें ते तुका खर्चाक जाय आसून दित अशें म्हणून ताका A to Z 5-4.5 वर्सां आमच्या हॉस्टेलांत दवरून कंप्लीट फ्री हुशार डिस्टिंक्शन पास जातालो. हर एक वर्सा डिस्टिंक्शन पास जातालो. कॅम्पस सिलेक्शन ताका जाली. तो UK मुसर पावल्लो अशें एक. आनी एक चेडूंगी तशेंच तें ताजो बापूय आत्मा जावन न्हिदोन तालो. आवय एकली बिडी बांदताली. ती त्या चेडवाक आमी कंप्लीट हॉस्टेलांत धर्मार्थ आमी शिकयलें. वय ताच्या तें कितें जाल्यार मुखार गुंतना म्हाका ह्या चरख्या वशांत गुंत आसा. अशें 100 जाणांक आमी फ्रीशीप दिलां. ह्या मस्त कन्सेशन दिवन आमी हांकां शिकप दिलां. तें तो एक व्हडलो संतोश म्हाका. रोजी पिंटो मानेस्तीन रोजी पिंटो शिर्ताडी विल्यम पिंटोची पत्नीण आनी तुमच्या काळार ती DSSच्या गोळीक परिशदेची कार्यदर्शी. ती सांगता बिस्प लुईस पावलाच्या काळार DSSंत स्त्रियांचो ताळो जोरान आयकतालो म्हणून. ह्या विशीं कितें सांगतात? हांव सुमार 7-8 वर्सां स्त्रियांच्या मंडळीचो निर्देशक जावन आसलो. आनी त्या वेळार DCCW ते मंडळी त्या वेळार तांकां हांवें मस्तू पाठिंबो दिल्लो. तांकां मस्तू संगती सांगतालो. तांणी मुखार वचचें आमच्या फिरगजांनी वचून स्त्रियांक एकठांय करचें. स्त्रियां कडेन उलयचें. तांकां भितरल्या कुडांतल्यान भायर तुमी हाडिचे. आनी अशें म्हणून सगळ्या DSSंत ते DCCW तांणी प्रेरण केलें आनी मस्त जाणांक तांणी स्त्रियांक तांणी ओट्टू केलें आनी स्त्रियो मुखेलपण करून मुखार आयल्यो. इतले मात न्ही तांकां आमी मस्तू संगती विशांत तांकां मुखेलपण घेवंक प्रोत्साहन आमी दिवचें आसलें. आनी त्याच वेळार रोजी पिंटो DSSच्या गोळी परिशदेची सेक्रेटरी जाली आनी बरें कारण ताणें वावर केलो. देखून ती तशें म्हणून कारण ती पयलीच आनी येदोळू एकलीच दिसता. म्हज्या उडासा प्रमाणे तेच एकली. पूण बरें तिणें हें केलें. ती हुशारी आशिल्ली पूण तिका हातूंत तरबेती मेळिल्ली आमच्या DCCWच्या त्या हातूंत. देखून ती मुखेलपणान तरबेती मेळिल्ल्यान तिणें मुखार वचूंक साध्य जालें. स्त्रियांक आमी मुखेलपणांत तरबेती मस्तू दिल्या आनी तें जाल्ल्यान स्त्रियो मुखार येवंक कारण तांचो आवाज आयकोंक कारण. साहेबानो बिशप साऊज अकाउंटंट अनिल रुपेश डिसोजा आपले तो सांगता बिस साहेबान लोकांक बेडसो दीस आमच्या वांट्याक
चॅरिटी डे जावन गेल्लो आमी कितलें सांगल्यारय बिसायब आयकनातलो म्हणून तुमी कितें म्हणटात? हांव बिसायब जाल्ल्या सुरवेर तावनूच म्हयन्यांत एक दीस लायकांक मेळचो आनी एक दीस पाद्रापांक आनी सिस्टरांक मेळचो जावन नंब्यारलेले हांवें आनी ते राखण्यार हांवें घालचें आसलें तें पळोवन पाद्राप येताले आनी सिस्टर येताली पूण लायक खंय 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 जावन पयस पयस जावन येताले. येवचें कित्याक येवचें तांकां कुमक्याक सदावत 95% येवचें कांय कुमोकेसान आनी तांकां आयिल्ल्यांक हांव खाली हातांनी बिलकूल धाडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ते पयस जावन येताली आनी हांवें सकयल ती रिसेप्शनस आसा पळय ताचेर सांगचें आसलें हाळे कोणी पापाचे कोणी बिसायबाक मेळोंक म्हूण आयल्या जाल्यार तांकां फाटीं धडनोचो म्हाका मेळ्ळ्या शिवाय कितलोय वेळ रावन दी तांकां हांव मेळटाच म्हूण हांवें तांकां सांगचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार काम सोन येवचें तें कुलीच्या कामाचें चडावत आनी जर तर तांकां आयल्या तर त्याची कूल तांकां ना तशें आसतना हांव मेळना जाल्यार आनी एकटी तांणी येयचें जाल्यार तांकां कितलो नासतो देखून हांवें म्हणचें आसलें तांकां म्हाका मेळ्ळ्या शिवाय फाटीं धडनोचो म्हणून देखून तो धाडटालो आनी तांकां आयिल्ल्या सगळ्यांक हांव मेळटालो आनी मेळिल्ल्या वेळार हर एकल्यान तांचे कशें सोडचें सचचें आनी हांवें चिंतलेंच हांव एक गवळी जावन त्या लोकांची जतन काणयो म्हाका मेळना तें मिसांव जर तर तें हांव करिना जाल्यार हांव गुन्यांवकार आनी तो लोक म्हजेर पातयेनी दवरून येता ताचे कश्ट सांगूंक. जर तर हांव तें आयकना जाल्यार हांव गवळी जावन आसचें सोमानी देखून तें म्हजें चिंतप आसलें. देखून हांव तांकां हर एकल्याक मेळटालो तांच्यो गरजो कितें आसा तें आयकतालो आनी म्हज्या तांके प्रमाणे आमचे देश जावन तांकां कुमोक दिवची आसली. थोडे फावटी अशें जातालें कागद हाडनात विगाराचें कागद हाडून येजें म्हणचें आसलें आनी विगाराचें कागद हाडूं ना जाल्यार आयिल्ल्यांक तांकां इल्लें दिवचें आसलें आयिल्ल्याक पळय मागीर पूण तुमी कागद हाडले जाल्यार तुमकां चर्तीक पयशे दिता म्हणचें आसलें आनी थोडे कागद हाडून येताले थोडे म्हाका वळख आसली थोड्यांची विगार कागद दितना तुका कागद दिला आनी फरेक लावन कागद विचारतलो अशें म्हणलें आसा तसल्यांकय हांवें दिलां. जर तर म्हाका तांची वळख आसली परिस्थिती हांव आयकून तसल्यांकय कागद हाडनातल्यांकय हांवें कुमो केलें. वटरे अनिल रुपेश्वर म्हणजे कितें करता की तो थंयसर तें जावन दुबळ्यांक पयशे म्हळ्यार ते सांगताले खंय अशें दिल्यार आमी कशें दीस थोडे म्हाका उडास आसा एका हप्त्यांत हांवें 1,15,000 चॅरिटी दिला ते सोड आसा एका हप्त्यांत म्हळ्यार अशें आयिल्ल्यांक हांवें तें दिल्लें. तशें म्हाका फादर बोनिफासान सांगलें तांणी ते तुमी जाणा बिस्प जावनात आनी की ओकेशन प्रमोटर कितें आसल्यात म्हण दिसता ते सेमिनरीक भरती जावंक येताना तांकां दनपारां तुमी जेवंक खंय वेतात म्हणून तुमी जेवणाक पयशे दिल्ले खंय जेवंक तांणी उपपिनांगडी पाटी वेता म्हणलें खंय बापायन आनी पुतान येवपणी तुमकां उडास आसा की त्या वेळार तुमी तांकां तुमी हांगा पिरेरा हॉटेल आसा थंय जेवन वसा म्हणलें खंय. ही तुमचे मनशापणाचें एक चित्रण फादर बोनिफासान दिलां. तशेल्यांक हांव तांचे म्हळें पुस्तावन येतालें वोकेशनाक आनी कॅन्डिडेट आनी थोडे फावटी तसल्यांक हांवें तांकां दनपारां जेवणाक पयशे दिल्यात वचून जेवन वसा म्हणून उपाशें धाडूंक म्हाका जायनातलें तें देखून ताणें उडास दवरला आनी उडास दवरून तुका सांगला जाय पळय. आतां मूडबिद्री विगार जावन आसचे बाप अनिल सोज सांगतात की तेंगे म्हळ्यार आपा पुता म्हूण उलोवनूच आमी काम बऱ्यान करूंक जाता जाल्यार अधिकार दाखोवन दाडाबाडा करचें कित्या म्हणून तुमकां कशें दिसता? वय ती म्हजी मेथड ती हांवें केदाळे लोकां कडेन म्हजो ध्येय वाक्य जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान आनी त्या ध्येया प्रमाणे हांवें म्हज्या मिसांव
डिएसीसींत 22 वर्सां चलयलां. कोणाकी रागान गवज्यो घालून गरजोनी घालून हांवें करचें नासलें. पूण सगळें आमापुता म्हणून बरें करून तांकां तांचे कडेन उलोवन समजोवन हांवें तें करचें आसलें. तें म्हजें हें आमच्या थोड्या पाद्रापांनी ती देखाण गेल्या. आमच्या पाद्रापांक हांवें सांगचें आसलें. कांय थोडे पटीन जर लोक आतां हांव आयकलां जाल्यार पाद्राप गवज्यो घालता, आमच्या भुरग्यांक मारता आनी म्हणलें जाल्यार तांकां हांवें आपोवन हांवें सांगलां. कित्याक कोता की आमचें काम तशें न्ही. आमचें काम मोगान लोकां कडेन उलोवचें, मोगान तांकां समजोवचें आनी माया मोगाच्या स्पिरितान तांकां चलोवचें म्हणून तें हांव सांगून आसलो. हांवें जावन म्हज्या मिसावांत हांवें चडावत म्हाका समजले प्रमाणे चडावत हांवें माया मोगानच म्हजो वावर हांवें केला आनी तें केलां म्हणून म्हाका संतोश भोगता. आनी देखून लोकांकी म्हजे विशांत अभिप्राय तशी आसा. तूं बरें काम करताय म्हणचो तुमचो स्टेटमेंट सगळ्यांनी एका काळार बारी लोकां मोगाळ जाल्लो. तूं बरें काम करताय अशेंच कर म्हणून नेंगी. हय तशें आमचे पाद्र्या बरें काम करतात म्हूण सांगून आसतल्यात तुमी. हय हय. आमचो बाप आल्फोन्स डिलिमा आतां उडपी डिएसीसींत आसा, कोर्टाचो विगार. ताणी म्हाका सांगलें काय म्हणल्यार तुमी तांकां स्कूटर शिकोवंक वचून पाद्वा इस्कॉलाच्या ग्रावंडांत स्कूटर आड घाल्लें खंय. स्कूटर शिकोवच्यान तांणी एक्सिडेंट जावच्यान तुमी एकदम हुशार खंय न्ही रोमांत. हां पळय रोमांत आसतना सांगता म्हजे कडेन स्कूटर आसलें. रोमांत सगळो रोमाचे शहर हांव स्कुटराचेरच वतालो. स्कुटराचेर बोला हांव तातूंत एक्सपर्ट ड्रायव्हर. तें स्कूटर तुमकां कोणें तें स्कूटर फादर फ्रेडीचें. फादर फ्रेडीन तुमकां दिल्लें रोमांतच. हय फादर फ्रेडीन दिल्लें म्हाका ताचें तें हय पोरणे पूण लांबरेटा पूण बरें सर्वीस दितालें. आनी देखून तातूंत हांव चडावत म्हजें पयण हातूंच लांबरेटाचेरच जाता आसलें. त्या मदनी आमचो बिसायब बिशप बेझील 1975 रोमाक आयिल्ल्या वेळार ताका थोड्या ऑफिसांक वचूंक आसलें कॉंग्रिगेशनाक. हांवें सांगलें तर हांव टॅक्सी आडयता म्हूण. टॅक्सी तूं कशें येताय म्हणलो. हांवें केदाळे स्कुटराचें हांव येता म्हाका फाटल्यान बसता म्हणलो. ताका रोमांत बेसायबाक म्हज्या स्कुटराचेर दुसऱ्या आमच्या कॉंग्रिगेशनाक हांवें व्हेलां. थंय एकल्यान विचारलें तुजो बेसायब कशें आयल्या तुमी आमी स्कुटराचेर. ताका अजाप बेसायब स्कुटराचेर फाटल्यान बसून आयलो म्हणून. पळय तशें हांव आमच्या तें म्हजें सांगता शिकच्या पाद्रापांक स्कुटर शिकयतालो. तें कित्याक म्हळ्यार गांवांक येताना त्या वेळार हांगा बरें रिस्ट्रिक्शन आसलें न्ही. वय वय टॅक्सी जाल्ल्यान चेतक तें फॉरेन हाचेर काण येवचें. ते काण घेताले सदावट तामिळनाडू आनी आंध्राचे पाद्राप काण घेताले. तांकां शिकयचें न्ही. शिकोवंक गुतुना सोडूंक गुतुना. सोगून हांवें तांकां शिकोवचें आसलें. शिकोवन ताचे उपरांत तांगेले मायलेज करून मागीर तांणी हाडचें आसलें. अशें करता आसतना तें शिकयतना हांवें रोमांत तांकां 4 पुटी न्ही रोमांत हांकां इल्लें शिकोवन जातस तांकां बें आसा न्ही बें काडचें न्ही. पयलें सक्काळी काण घेवन वयचें सोडून तो मुखार बसचो हांव फाटल्यान बसचें. सक्काळी ट्रॅफीक ना वचून एक रावंड मारून आयलें मग ते केशें जालें हांव टावनांत गेलो म्हणून. दुसरें सादारण एक 2 पारां 2.5 ते 3 वरां म्हणसर लोक सगळे न्हिदता थंय 2 पारां न्हिदचे थंय इटलींत. त्या वेळार इल्लेशें ट्रॅफीक मात फाटी. तिसरें सादारण एक 10 वरांचें सकाळी थोड्यो ट्रॅफीक आसा. त्या वेळार इल्लेशें त्या इल्ल्या ट्रॅफिकांत येता आसतना तांकां इल्लेशें देर जाता. आनी मागीर सुमार 2 पार
एक 12:30-1 वरार भरून लोक ट्राफिक आसतना त्या ट्राफिकामध्ये वचोंक अशें तांचें बे हे 4 पटी टावनांत दुसऱ्या वेळार व्हरतना बेताले मागीर ते सुडार सोडताले अशें आनी म्हाका ते स्कूटर म्हज्या हातांत तांकां मायलेज जाय न्ही देखून हांव तांचे स्कूटर घेवन सगळ्यांतल्यान हांवें वेचे आसले मागीर तांकां मायलेज जाताली म्हजें कामां जातालीं तशें हांवें सुमार जाणांक अल्पस दिली म्हाका जालें अल्पस दिली म्हाका हांगा ताका शिकयल्लें म्हाका सावंड आसना पूण ताका पाद्वा इस्कालाच्या ग्रावंडार वयतना भोवशा रेवाळ माती आली वय तेन्ना भोवशा हुस्को जालें जायचें इस्कालाच्या हांवें पडल्या दोगी वय आनी तुमकां एक सुमार एक्सिडेंटांनी जाल्ली आसात सुमार एक व्हडलें उद्यावर संख्यार वय ते देवान राखलें वय पूण पापसाहेब येवच्या 4 दिसां पयलें एक जाल्लें एक्सिडेंट तें म्हळ्यार 4-5 दिसां पयलें हांव माय बरी ना म्हणून अर्जंट दनपारां गेलो म्हाका 2-3 दीस न्हीद नासली हांच्या पापसाहेबाच्या रुळींत आमी तयारी करून दनपारां गेलो येता आसतना हांगा किंग म्हळ्यार तुंबे वय तुंबे म्हणजे टायर बस जालें टायर बस जावन हांव पडलो म्हाका हें केलें ते हेल्मेट हांवें फिक्स करून येतलें हेल्मेट जालें हांव थंयच मोचून आसलो बसार KSRT बसार म्हजे वळखीचे एक कपल येतालें तें पळोवन म्हाका बस रावयलें तांणी आनी येवन म्हाका उखल न्हू कारार घाल म्हाका कांगनाडे आस्पत्रेक एडमीट केलो वय आनी थंय हांव 2 दीस आसलो ताच्या उपरांत पापसाहेब येता आसतना म्हाका व्हीलचॅरार न्ही म्हाका अशें आपण व्हेल्लो आनी हांव त्या पिडेस्तांच्या हातू त्या बस रावलो अशें तोलो हें करून हेणें दोळ्याक दोळो बंद केल्लो हांगा मार आशिल्लो हे पुरो तें एक एक्सिडेंट हेर एक्सिडेंटां व्हडलीं न्ही उद्यावरचे ते फाटल्यान येवन मारले आमी हांगा येताले केरेकट्टे येतालो सकाळी फादर रिच्ची न्ही आमचे डायरेक्टर बाप रिच्ची आनी विल्लींनी त्या विशयान सांगलां ते एक अजापच म्हणटात ते म्हळ्यार एक लॉरी हे सरळ आशिल्लो पूण स्टील सकयल तो मोबायलार आहलो ताणें येवन फाटल्यान ब्रिजाच्या तिके पयलें मारलें आमकां मारलें आमी वचून मुखार मारले तशें जावन आमचें जॅम जालें न्ही संख्याच्या कोणशाक वचून पावलें कशें जाल्यार आमी सकयल 1 फूट मुखार गेल्ले जाल्यार सकयल गुंड्यांत पूण नाईन ती पळोवंक हें आसलें पूण देवान राखलें आमकां भायर वचूंक जायना फोन केलें आमी एका कुडले आयलो फादर रिच्ची आयलो आनी ताणें येवन भायर तावन व्हडलें उक्तें गेलें जाल्यार आमकां भायर येवंक जालना पूण ते सांगतात फादर रिच्ची एक व्हड अजाप कारण म्हळ्यार तितल्या पावसान तितले व्हडले एक्सिडेंट जावन त्या न्हंयक पडच्या कोणशाक पावून तितल्या पावसान ती केरेकट्टे वचून तुमी मिसी केला खंय शर्मावी दिला खंय कितें कळनातलें इल्लो वेळ जाल्लो मात ते ताका सांगलें सुमार एक अर्दें वर लेट जाल्लें तें कार पिटो कार मागीर गुजरीकच दिलें तें खंय जावना उपकार पडना बाप एंटनी प्रकाश आतां साम फिलोमिना कॉलेजीचे प्रिंसिपल सांगतात कोणेय आपणाक घात करन आपणें घात केला म्हणून बिसायबाक सांगता पर्यंत ते तांकां पाती येताले खंय म्हळ्यार तुमी मनशांक पाती येवचें थोडे फावटी ते म्हजी मेथड केल्ले म्हळ्यार सुरवेर थावन न्हू बिसाब जाल्या उपरांत हांव हर एकल्याक पाती येतालो पाती येयल्यार मात्र आमकां मुखार वचूंक जाता पाती येना जाल्यार दुबाव केल्यार अर्द्यो करून पाती येना जाल्यार आमकां कांय करूंक जायना देखून म्हजें मेथड अशी एकल्याक हांव पाती येता ताणें ताच्या नडत्यान पातयेवंक नोजो म्हूण जडटा ताणें म्हाका दाखयलां ताच्या नडत्यान ताच्या उपरांत पातयेनी ना जाल्यार हर एकल्याक
हांवें पातयेवन म्हजो वावर करचो आसलो आनी जाल्यार म्हजो वावर बरो जाला रेकलान आनी देखून लोकांक कितें करता आसलें हांव पातयेता म्हण देखून मोस करनासलें खंय एका दाडा हांव तांकां पातयेता म्हूण तांकां कळटा त्या दाडा ते मोस आनी करनासले. साहेबानो बाप जे बी क्रास्ता सांगता बिशप एलॉयसियसच्या काळार लायक बावार्थ्यांक बळवंत करूंक सुमार कार्य जाल्यांत आनी लायक तांकां बळवंतपणान भरल्यात म्हणून तुमी कितें म्हणटात? हांव मंगळूर दियेसीचो बिशप जाल्लेंच म्हजें धोरण आशिल्लें लायकांक वयर हाडचें, लायक मुखेलपणाक तरबेती दिवची तें एक म्हजें मुख्य येवजण आशिल्लें आनी त्या खातीर हांवें सबार संगती लायकांक मुखार येवच्यो बरी हांवें केल्ल्यो आसात आनी अशें म्हाका गुर्त आसा तांकां हांवें पयलीं हांवें म्हणलें हांव लोकांक पातयेता पातये आनी दवरून हांव म्हजीं कामां करता म्हूण तें जाल्ल्यान हांव थोड्या आमच्या लायकांक मुखार येवंक हांव अवकाश करून दितालो आनी तांकां जबाबदारी दितालो आनी ती जबाबदारी ते काणगेल्ले बरें करताले. तशें जाल्ल्यान आमच्या देशेंत म्हाका गुर्त आसा एका तेंपार मस्त लायक मुखेली हांवें म्हजीं कामां देशेंत ह्या देशेंत चडावत कितें जायचें जाल्यार लायकांक थोड्यांक मुखेलपण दिवचें आसलें बरें करून ते करताले. आमचे 125 वर्सांचो देशचो जुबल्यो करता आसतना तांकां हांवें लायकांकच हांवें मैदानाचे सगळे जबाबदारी दिल्ली अपुर्बायेन ताणें तें चलयन व्हेल्लें. तशें आमच्या लायकांक हांवें अवकाशय दिले तांकां तरबेती मस्त तरेचे तरबेती मेळाशी केली आनी तशें जाल्ल्यान आमकां मस्त लायक मुखेली मेळ्ळे आनी तें एक निजान आमचें एक भागस जावन आसा म्हूण हांवें चिंतलें. आनी एक हांगा सांगेत करियर एडवान्समेंट प्रोग्राम सेल लायकांच्या वाडावळी म्हत्वाचें त्या वेळार हांवें लायकांक मुखेलपणाची तरबेती मात न्ही भुरग्यांक आमच्या तांणी सिवील सर्विसाक वचूंक हांवें मस्त मिनत काडल्या. हर एक फावटी गोळीक बेटे गेल्ल्या वेळार हांवें वडिलां कडेन उलयतना सांगचें आशिल्लें तुमच्या भुरग्यांक शिकाप तुमी दिया शिकाप दिवन गल्फाक आनी अशें कामांक धाडचेंच तें चिंतेनाकात. आमची समाज तुमी सांबाळीचे आमची समाज बांदून हाडूंक आमचे मुखेली जायचे बरे मुखेली आमकां गरज आसा. तुमच्या भुरग्यांक देखून असल्या कामांक सरकारी कामांक धाडा सिवील सर्वीस ते करून दित आनी अशें आमचे समाज आनी सगळे समाज बरी जायचे बरे मुखेली आमच्या समाजेतावन येवन दित म्हणून हांवें सांगचें आसलें. मस्त हांवें सांगलां हर एका वर्सा हर एका गोळी बडेच्या वेळार सांगलां पूण रिजल्ट म्हाका चड कांय मेळिल्लें म्हाका दिसना. कित्याक म्हळ्यार घरा आवय बापायतान तो प्रोत्साहन मेळना जाल्यार आमी कितलें सांगल्यार तें उपकाराक पडना. तें जाल्ल्यान हांवें कितलेंय मिनत काडल्यार तातूंत एक हांव सक्सेस ह्या जाला म्हणून हांव सांगूंक. आतां साहेबानो हर एका दियेसीजींत निवृत्त बिस्पांक घरां आसतात आनी ते सहज तुमी आमच्या दियेसीजीचे पयले निवृत्त बिस्प म्हाका कळीत असले प्रमाणे कित्याक म्हण आमचे आदले बिस्प एक वर्ग जाल्यात वा हुद्द्यार देवादीन जाल्यात तुमी पयले निवृत्त बिस्प तुमचे खातीर तुमी एक घर करी येते न्ही न्ही मलगडे याजकां खातीर सिनियर याजकां खातीर जुजे वाजोवन तुमी केलें पूण तुमचे खातीर एक बिस्पा खातीर दियेसीजीचें एक घर करून दवर येते न्ही. हांवें म्हजेच खातीर कांय केल्लें ना आनी आतां जर तर हांव घर बांदिल्लें जाल्यार त्या वशांत आनी कितेंय उलोवणें आसता आसलें. तुवें आयकलां जावंक पुरो हांवें एक 17 करोडांचो बंगलो म्हाका रावोंक निवृत्त जाल्या पुरो रावोंक हांवें बांदलां म्हणली खबर तें तुवें आयकलें जावंक पुरो. म्हाका एकलो म्हज्या वळखीचो गल्फांतल्यान आयिल्लो
हांगा सेमिनरी म्हाका पळोवंक आयिल्लो म्हणालो सायबानो तुमी तुमच्या बंगल्यांत रावनात गी म्हणालो खंय तुमी एक 17 करोडांचो बंगलो बांदला म्हणून आमकां तें खबर आमकां अशें उलयतात पूण तुमी हांगा सेमिनरींत रावल्यात हांवें सांगलें हांवें तसलो बंगलो हांवें म्हज्या खातीर बांदलो ना हांवें म्हजें निवृत्त जावच्या पयलें आमच्या निवृत्त पाद्रापांक एक बरें घर बांदच्या खातीर हांवें हें काडलें मेटां काडली आनी एक बरें घर बांदलां आनी तातूंत निवृत्त आमचे पाद्राप थंयसर जिवन आसात पूण हांवें जावन म्हाका जावन हांवें घर बांदिल्लें ना मात्र न्ही हांवें देश जितावन म्हाका जावं म्हण एक हांवें कांयच रेम्युनरेशन या एलावन्स काडून गेल्लें ना म्हजी 22 वर्सांनी हांवें देश जितावन कितेंच म्हज्या खासगी गरजांक गरजांक म्हणून देश जितावन हांवें कितेंच सांबाळ्या पयशे ते काण घेवंक नात हांवें म्हजेच तूं हांवें मॅनेज केलां देखून तशें आसतना हांवें तो बंगलो पाद्राप निवृत्त बिसायबा खातीर बांदीचे म्हणलें तें चिंता म्हाका येवंक ना हांवें सेमिनरींतच म्हजें निवृत्त जिवन हांवें मुंदर व्हरता म्हणून हांवें निर्धार केल्लो तें जाल्यान तें घर निवृत्त बसपाक एक घर बांदचें म्हणलें हांवें चिंतूंक ना बेंगलोर आसा बेंगलोर निवृत्त बसपाक घर आसा हेर कडेन आसा हेर कडेन सुमार कडेन हांव जाणा पूण हांगा तें ना मुखार घर पडटना बांदतलें म्हूण हांव चिंता तशेंच सायबानो तुमी सोबार तेंपा आदी म्हाका एक फावटीन सांगिल्लें म्हाका बरें उलयतल्यांक की हांव बिस्प म्हजे विशीं वायट उलयतल्यांक की हांवूच बिस्प म्हणून एक लोकां मोगाळ मनशापणाचो आनी मोवाळ मनाचो बिस्प जावन तुमी वर्ती सेवा आमकां दिल्या तुमी 25 वर्सां बिस्प जावन संभ्रम तरान आचरण करीत आसलें पूण त्या वेळार कोवीड आसलें तशें जावना आज तुमच्या जन्मदिसाचो संभ्रम आमी संभ्रमतांव ह्या बागी दिसा तुमी आमकां अवकाश दिलो तुमकां बरें मागता सर्वेश्वर देव तुमकां आनी विशेश करून तुमच्या भावाक बाप चार्ल्साक ल्हान भावक बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता देव बरें करूं सायबानो देव बरें करूं म्हाका म्हज्या सांगाता थोडो वेळ करचो न्हू थोड्यो विशय लोकांक कळच्या खातीर तुवें सारन लोकांक समजणी मेळ्ळ्याशी केलें तुज्या ह्या बऱ्या मनाक हांव आभारी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळें रेकॉर्ड केल्ल्या विनोद गंगुळी आनी ताच्या दोगां पुतांकी हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां बरें मागता सर्वेस्पर देव तुमकां आनी म्हाका बेसांवां दिवन दी आनी आमचें मिसांव बरें करून चलोवन व्हरूंक ताच्या मनाक आनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी आमची सर्व तालेंतां गळजूंक देव आमकां कृपा बेसांवां दिवन दी देव बरें करूं देव बरें करूं